म्हाका एक कॉमीक दिसता, अरे जे राजकीय पक्ष निर्माण जातात लोकशायेन तांकां वर्तमानपत्र मिडियाचीच नसाय जावची, हे डेंजरस मरे. फाल्यां हे सत्तेर जर आयले, जे लोक वर्तमानपत्राक अक्षरशः बुरश्यो गाळयो मारतात, ते डेंजर मरे लोक. आमी सदांच मुक्त वातावरणाचे गजाली करतात, लोकशाहीची गजाली करतात, ते मिडियाकच गाळी मारतात आनी आयडेंटिफाय करतात. अशें हांवें फाटल्या 40 वर्सांच्या काळान हांवें पळोवना. आयडेंटिफाय करून उलोवप हे म्हणून म्हाका भंय दिसता अशा लोकांचो, की लोकशाही लोकशाही म्हणप, लोकशायेन भितर चड अधिकार मागप, राजकीय अधिकारां बद्दल उलोवप आनी मिडियाक तासप. मिडिया उलयतलीच न्ही, मिडियाक रायट आसा उलोवपाचो. कारण आमी फाटल्या 40 वर्सांन वेगवेगळें जे पळय राजकारण चलयलां, हे राजकारण गोंयचे बऱ्या खातीर ना ह्या निश्कर्शाचेर आमी पाविल्ले आसात. अशे वेळार जेन्ना एक राजकीय पक्ष येता, 10% मतां घेता, ती चर्चा करता, हाजे वेगवेगळे ताची तासां तपासून पळोवप हो आमचो अधिकार आनी आमी तो करतले. बातमी करप आमचो अधिकार आनी आमी ते अधिकार आमचो गाजयतलेच, चलयतलेच.